डिविजनाचो इन्चार्ज आसा हाका मेळ्ळे फाटले 3-4 दिसान कारांजले रोड जो आसा फ्रॉम आदर्श कॉलनी टील सिंडिकेट बँक टील दोनापावल ह्या रस्त्याचेर 3-4 मेजर एक्सिडंट्स जाल्ले आसा. आजूच एक चली थंय पडला आनी ताणें आपले सगळे हांगा फोडून घेतिल्ले आहा. काल एकटो सिनियर मनीस सारको थंय स्कुटर घेवन पडिल्लो आसा. अशें ऑलमोस्ट ऑन डे टू डे बेसीस कोण ना कोण थंय पडटा तेच आमी ताच्या नोटिसाक हाडिल्लें आसा. प्लस तांकां आतां सामकी एक लास्ट आमी सांगिल्लें आसा की हो आतां रस्त्याचो जो विशय आसा हो इमिजिएटली येणाऱ्या 8-10 दिसांक मोकळो करपाक जाय म्हणून. ताणें आतां सांगिल्लें आसा की जर पावस पडना ह्या 4 दिसांक इमिजिएटली आपूण कितें दामर घालून थंय पॉटहोल्स फर्स्ट काडटा म्हणून आनी टेंडरींग प्रोसेस त्या रस्त्याचें तो आज चालू करता म्हणून सांगता. ताणें म्हाका थंय फायलूय दाखयल्ली वीच इज डेटेड ऑन 3rd of September. This has clearly shown a failure on the PWD minister. PWD minister has completely failed in performing his duties. आता 1 डिसेंबर पासून आमी बोवाळ करता वी आर गेटिंग थिंग्स टू हिज नोटीस आनी आज आमकां आयकूंक मेळटा की फायल ही पळय 3 सप्टेंबराक मूव जाल्या म्हणून. ताणें स्वता आमकां थंय लेटर दाखयलें असल्या PWD मिनिस्टराक त्या जाग्यार बसपाचो अधिकार आसा काय ना तो. म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेन परत ठामपणे मागणी आसा की इमिजिएटली ताजो हो PWD पोर्टफोलिओ काडून घेवचो म्हणून. फाटले 6 म्हयन्यांक आमी मागता की हो रस्तो जावचो म्हणून. रोड्स डिविजन सेवरेजीक बोट दाखयता, सेवरेज थंय वॉटर सप्लायाक बोट दाखयता. आजीच डिपार्टमेंटां एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करना. हें चलयलां कितें ह्या मंत्र्यान? म्हाका डायरेक्टली ह्या मंत्र्यान आन्सर दिवचें, ताळगांवच्या लोकांक आन्सर दिवचें की तुवें चलयलां कितें थंय. वी आर नॉट हियर टू प्ले अ ब्लेम गेम. परत हांव तुमकां सांगता कांय लोक म्हणटा की पॉलिटिक्स चल्ल्या हें चल्ल्या. आमकां ताचें कांयच पडिल्लें ना. आमकां रस्ते जाल्ले जाय. आमची हीच मागणी आहा. हाजेर कितें तें आमकां उत्तर मंत्र्यान दिवचें. नाजाल्यार हांव तुमकां सांगता ताळगांवचे लोक रस्त्यार येतले. एकदां आमी रस्तो बंद करून दाखयला. म्हाका गरज पडली जाल्यार हांगा डेली सुद्दां येवन म्हाका बसपाची म्हजी ताकद आसा. लोकांक येवन बसपाची ताकद आसा. उपोशणांक सुद्दां बसपाची जर पाळी येयली आमी बसतले. आतां इमिजिएटली हो रस्तो करून घेवचो आनी मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली ह्या मंत्र्याक काडून उडोवचो ही आमची ताळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. Dattaprasad Naik has come to our office and he is saying that the road condition is bad. ताका आमी इन्स्पेक्शन केल्लें जाय आशिल्लें म्हणून आमी इन्स्पेक्शन आयले. कितलो तेंप जालो हो रस्तो असो डॅमेज आसा तेज्या खातीर कितें केलें ते आतां उलयले आमी बट नेक्स्ट सिजनान ती आतां सुपिरियर्सा लागीं आमी उलोवन घेवन डिसायड करता न्ही कशें कितें करपाचें तें. वॉटर सप्लाय सिवेज लायन हांगा घालपाचें आसा म्हणून तें पेंडींग आसा. बाकीचे अदर ऑल तालेगांव रोड हॉट मिक्स किंवा कशें केलें जाल्यार रोखडेच ते रोड कट करतले सिवेज लायनीक आनी फूल पयशे ते पिट्यार जातले कोट्यांनी रुपया म्हणून ती एस्टिमेट पेंडींग अबाउट 16 करोडाचे फूल तालेगांव हॉट मिक्सिंग टेंडर जाले. वर्क ऑर्डर इज इश्यूड फॉर दॅट. आमी प्रॉमीस केलें न्ही इमिजिएटली आतां पावस तरी सुको मेळ्ळो, ड्राय क्लायमेट मेळ्ळो आनी ग्रावंड बी ड्राय आसपा जाय. बिटुमिनस डांबराचो काम करपाचें जाल्यार. सो द मोमेंट वी गेट इन एनी ऑफ दीस डेज विथीन अ वीक लायक वी मे डू इट.